नार्वे आयोजित केल्ल्या वैजकी शिबिराक समाधानकारक प्रतिसाद मेळ्ळो। ह्या शिबिरांत ब्रेस्ट तपासणी केली। दिवचल आनी मये सामाजीक भलायकी केंद्र तशेंच कलरकॉनच्या आदारान भारतीय वैजकी संघटनेन ह्या शिबिराचें आयोजन केल्लें। मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ह्या शिबिराचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार नार्वेचे सरपंच संदेश पार्सेकार, दोतोर शेखर साळकार, दोतोर मेधा साळकार आनी हेर हजर आशिल्लीं। टायमाचेर जर आपली काळजी घेतली जाल्यार वायटांतल्या वायट लोक सुद्दां आमी कंट्रोलार हाडूंक शकता, बरें करूंक शकता। अशें आयचे जे आधुनीक टॅक्नॉलॉजी येयल्या त्या टॅक्नॉलॉजीचो हांगासर जो आस्पाव केल्लो आसा ह्या मेडिकल कॅम्पान तो दोतोरान सांगलें की ब्रेस्ट कॅन्सर हो पयल्या स्टेजीचेर जर आमी आयडेंटिफाय केलो जाल्यार तो व्यवस्थीत ट्रिटमेंट जावंक शकता। तशेंच अन्य रोग असतात ह्या रोगांचेर जर आमी व्यवस्थीत रिती आमची काळजी घेवपाक लागून जर फुडाकार घेतलो आनी डॉक्टरा कडेन जे डायग्नोसीस करपाक लागून तेवढे वेळी गेले जाल्यार आमकां जे आजार जावपाक